आज आमची महिला मोर्चाची अध्यक्ष बसल्या, आज आमचे श्री फळदे साहेब बसल्या. नेतृत्व म्हणजे किती ह्या तऱ्हेचे वेगळ्या तरे धडपड करपी आणि धडधडाचे असे नेतृत्व ज्या माध्यमांतल्यान आज ते लोकांची सेवा करपाक ते फुडें सरतात आणि म्हणून लोक तांकां परत एकदा निवडून हाडले. जाय त्या लोकांनी जायते ऑफर केली, खंय कितें भारतीय जनता पार्टीचे 10 सीट येवचे ना, 12 सीट येवचे ना, पण लोकांच्या मनात कितें आहा, आमी कितें करूं शकता आणि आमच्या लोकांच्या संपर्कात आमी कशें रावन लोकांची उदरगत कशी करू शकता. कोविड आयले, कोविडाची परिस्थिती वायट आशिल्ली, हांव बी मास्क घालून म्हाका कोविड जावं ना, पूण देवाचे कृपेन जावं ना, पूण म्हाका इलेक्शनाच्या तोंडार कोविड जालें. काय उपाय ना ताका, 10 दीस तशेंच घरा बसचें पडटा, कितें नाजाल्यार दुसऱ्या लोकांक जातलें कोविड. पूण कितें आहा की एक लक्षात तुमी घेवंक जाय, कोविड जेन्ना आसलें आमी घरा रावना, आमी घरोघरी आमी प्रत्येक हॉस्पिटलांत वचून चेक करून पयली परिस्थिती इतली बिकट आशिल्ली की आमकां दोन्ही मुख्यमंत्री हांवें बरोबर काम करून आणि आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री दर 15 दिसांक VC घेवन मॉनिटर करतले, बाबा तुमच्या राज्यात कितें चल्लां, तुम्ही कितें करता, तुमचें कितें चल्लां, ह्या तरेची गोष्टी तुमी करूंक जाय. आयज बी आमी पळयता की आमकां कोविडान गोवा एक पेवर राज्य आहा जे खंय ह्या गोंया राज्याच्या सरकारान आणि गोवा गव्हर्नमेंट भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हेणी फ्री ट्रीटमेंट प्रत्येक गोष्ट आमी फ्री दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो प्रत्येक पेशंटाक. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान वॅक्सिनेशन आमकां फ्री एकूच अशें देश आहा जे खंय तुमकां वॅक्सिनेशन फ्री घालता. म्हाजी चली सिंगापूर शिकताली, आयज तिका जर वॅक्सिनेशन घेवंक जाय तिका फार्मसीन वचून हॉस्पिटलान वचून पयशे दिवन वॅक्सिनेशन घेवचें पडटा. आयज तुमकां हे वॅक्सिनेशन पासून इतलो व्हडलो देश, काल एक बायल आशिल्ली स्मृती इराणी बरोबर आयली, युनिसेफची आमची महिला, तिने म्हाका सांगलें की आपण गोंयांत कितें करूंक सोदता, ती आठवड्याभर गोंयांत आसा ती, आनी तिणें सांगलें की हे भारत देशांत ह्या तरेचे गोश्ट करून दाखयल्या की आनी खंयच्या देशांत अमेरिका आमी म्हणटाले व्हडले सगळ्यात म्हणजे सगळ्यात वेल डेव्हलप्ड नेशन म्हणून युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका म्हणून आमी सदां म्हणटाले, पूण आयज इवन त्या राज्यात अशी परिस्थिती जाली की परिस्थिती बिकट जाली. तुमकां एक उदाहरण हांव दिता. आमी सगळे एकत्र आयिल्ले आसात की आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे आमी 8 वर्सांचो तेंचो जो कार्य जो पूर्ण जाल्लो आसा तेजो उत्सव म्हणून आमी साजरो करतात. आनी शब्द खंयच्यान आयले उत्सव म्हणून साजरो करपाक, कारण तुमी पळयल्यार आतां श्री फळदे साहेबान इतले सगळे तरेचे स्किम्स आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान तेणी जायते उल्लेख केलो की जेन्ना आमचे मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आमचे मदीं जे भारतीय जनता पक्षाचे सगळ्यात असे नेतृत्व त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमची गृह आधार आणि लाडली लक्ष्मीची स्कीम चालू जाली. आणि पहिली आताच म्हाका म्हणटाले सुभाष फळदेसाय की आपल्या मतदारसंघात आपण पहिली स्कीम इनिशिएट केली गृह आधाराची, आणि म्हणूनच आयज ज्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्कीम तुमच्या सगळ्यांच्या दारार पावता. आणि आयज पर्यंत लोकांचे आमी आयजचे इंटरव्यू थोडे घेतले, मातशी गडबडीत जाली, तेच हांव तेंचे कडेन उलयतालो की जायत्या वर्सां आमी पळयता की हे सरकाराचे ते पयशे वाडत चल्ले, वाडून जाय, वयर सकयल जावगे, पूण जायते आमची महिला आनी ह्या तरेची आमची संख्या आसा. काल हांव उलयतालो की आमची कितली आमच्या वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटातले कितले लोकांक काल स्मृती इराणी जी आयिल्ली तिने म्हाका सांगला की सप्टेंबर म्हयन्यान येतली, आपूण 3 दीस तुज्या वांगडा आपूण भोंवतली, पूण आपल्या खेडेगांवांत भोंवूंक जाय. एक व्हडली हांवें सांगली एक व्हडली मिटींग आमी घेवया आमच्या महिला बेनिफिशरीची, म्हणजे तुजे तेंचे अनुभव तेंचे कितें आहा विचार तूं आयकून घेवं शकता. पूण त्याच बरोबर आपल्याक आनी 2 दीस खंयच्याय इंटिरियर भागात वचून थंय 1 दीस रावन लोकां मदीं इंटरॅक्शन करून लोकांचे कितें समस्या, महिलांचो कितें विचार आहा, सरकाराचे डिपार्टमेंट आमच्या महिलांक बारकेल्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान कितें वयर सकयल जाता हें आपल्याक स्वता समजून घेवंक जाय. आणि आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे तिनेच शब्द काडलेलो त्या दीस आमी पयले फावट आमी पयलो कार्यक्रम आमच्या डिपार्टमेंटाचो आशिल्लो जे VC आशिल्ली त्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सीक तिने सांगले की देशाचे प्रधानमंत्री तिने सांगले की हो उत्सव हा, कारण प्रत्येक खात्यात कितें ना सगळ्या खात्यात तुम्ही ह्या तरेचे परिवर्तन केल्ले आसा ज्या माध्यमांतल्यान सामान्य जनतेक हेजो भरपूर फायदो जाता. आयज तुम्ही एक सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय की स्वावलंबन स्कीम असो काय आयज केंद्रांतल्यान वेगवेगळे स्कीम ममता स्कीम असो तरेतरेचे स्कीम आमचे महिला योग्य तरेचे फायनान्शियल असिस्टन्स पासून आमचे महिला जे प्रेग्नंट महिला रिस्की प्रेग्नन्सीज पासून आमी हेल्थ डिपार्टमेंट कडेन इंटिग्रेट करून आमी वेगवेगळे सोयी सुविधा आमी लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हे सरकार जे गोंया राज्यांत आसा आतां त्यांनी सांगल्या प्रमाणे सुभाषान सांगल्या प्रमाणे की आमचे हे भारतीय जनता पक्षाचो एक परिवार म्हणून आमी लोकां मदीं आमी सेवा करता.
तांकां तुम्ही न्याय दिल्लो आसा तसोच न्याय या ग्रामीण भागातल्या लोकांक मेळटली अशी आमी अपेक्षा करूया। भाव भयणांनो, आयज आमी उलयत आसतना म्हणटात की नरेंद्र मोदीच्या सरकारान आज 8 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसात। 2014 नरेंद्र मोदीचे सरकार आयले आणि 2014 ते 2022 पर्यंत या 8 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर ती उदरगत तुम्ही पळयात आमच्या एकाडेमीचे लक्षात येना। जेन्ना आयज कोणाक ग्राहकार म्हणून 1,500 रुपया घरान येतात किंवा 2,000 रुपया जाणट्या मनशाक आमच्या सिनियर सिटीजनाक येतात, ते आमकां दिसता की हो आमचो अधिकार म्हणून आसा, हो आमकां सरकारान दिलेली हे आमचे पैसे आमी सांगतात, पण हे कार्य कोणी केला तरी हे सरकारान केले आसा। जरी तर हे सरकार परत आयले ना जाल्यार मागीर कितें जातले, हे पैसे दिवपाक पावतले काय स्वताची पोटां भरतले हे लक्षात तुम्ही दवरपाचे आसा। आमकां परत एक फावटी तुम्ही आनीक स्कीम करपाक जाय। नरेंद्र मोदीच्या सरकारा भितर जेन्ना ताणी सांगले की साधारण 11,500 कोटी 11.5 कोटी लोकांक ताणी संडास दिले, कुटुंबाक ताणी संडास दिले। याद करात ते दीस ज्या जाग्यार एका महिलेक केन्नाय खंय जर भायर वचपाक संडासाक वचपाक जाय, ती सकाळ फुडें 5 उठून वताले लोक, पुढची पहिली बाटली किंवा आमचे तांबे किंवा बकेट घेऊन वताले। ते हाल पळयात की कोण पळयना, झाडां भितर वचपाचे, येवच्यान तेवच्यान पळोवपाचे, खंय तरी झूप करून बसपाचे, धांवत येवपाचे। दिसान जर टॉयलेटान जाले जाल्यार कांयच हे ना, अशी सुविधा ना। त्या वेळार नरेंद्र मोदी आमकां ते गोंयांत चड अशें पळोवपाक मेळना, पण उत्तर प्रदेश आणि बिहारा सारख्या राज्यांनी ज्या जाग्यार अनेक हरामखोर बसलेले असतात महिलांचे अत्याचार करपाक, ह्या भागांनी राज्य महिलांक भायर वता आसतना कितले त्रास जातात। आयज साधारण 11 कोटी लोकांक संडास, 11 कोटी कुटुंबाक संडास जाल्ले आसात, म्हणजे साधारण 50 कोटी लोकांक हाचो बेनिफिट मेळ्ळो आसा। तुम्ही जेन्ना पळयतात की आमी उजाला म्हणून स्कीम आसतली, उज्ज्वला म्हणून स्कीम आसतली, कोणाक गॅस कनेक्शन नासली, आमी रानांतल्यान लाकडां हाडटाले, दिसभर फू करून मारताले, सोंडां घालताले, तो भुगोट घरभर जातालो, घरांत भितर ल्हान भुरग्यांक त्रास जाताले, आमकांय फुफ्फुसाक त्रास आसताले, टीबी सारखे कॅन्सरा सारखे रोग जाताले। आयज त्या रोगांतल्यान मुक्तता केल्ली आसा। प्रत्येकाच्या घरांत भितर गॅस कनेक्शन दिवपाचे हे उद्दिष्ट नरेंद्र मोदीन सफल केल्ले आसा। आयज प्रत्येकाच्या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही साधारण 1200 कुटुंबाक साधारण हाऊस रिपेरा खातीर 1.5 लाख 1 लाख रुपया दिले। अशो अनेक स्किमी हांव सांगत वतलो। 5 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर आमच्या शेतकऱ्यां खातीर हांवें साधारण 50 कोटीचे अनुदान आम्ही प्राप्त करून दिले। म्हणजे जी सबसिडी आसा, जो सपोर्ट प्राइस आसा, जी बशनाक आसा, हांचे सगळ्याचे यांत्रिक शेती कशी करपाची हाचे भितर दवरले। आमचे बहुतेक लोक दूध व्यावसायिक आसा, त्या दूध व्यावसायिक खातीर 5 वर्षाच्या मदीं साधारण 40 कोटी रुपयाचे अनुदान फक्त सपोर्ट प्राइस आम्ही ह्या भागात मिळवून दिलो। हांगा बहुतेक सगळे पंचायतीने हांवें पंचायत घरा बांदली, हांगा प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत भितर हांवें ग्राउंड्स मैदानां तयार करून दिली। आयज ही नगरपालिका ही क्लास सी नगरपालिका आसा। ज्या जाग्यार आमी बसलेले आसा गोंयांत भितर जरी ती क्लास सी जाली तरी आसतना एज व्हडली बिल्डिंग ह्या क्लास सी हातून भितर मेळ्ळी आसा। गोंयांत भितर नगरपालिके खातीर इतकी सुसज्ज आनी एज व्हडली बिल्डिंग खंय पळोवपाक मेळना, अशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते हांगा काडून दिले। भाव भयणांनो, आमी काम करतले। परत एक फावटी तुमचो आशीर्वाद म्हाका मेळ्ळो आसा, आमी बरे वेगळें काम करतले। आमचे मदीं आयज एक कार्यक्षम अशे जे एफिशियंट अशे डिलिव्हरी करपी मनीस मंत्री आसात, ते म्हणजे म्हजे मित्र श्री विश्वजीत राणेजी। कांय वेळार आमकां दिसता की हे सुसाट कशे सुटलेले आसात। काम करपाचे, गरीब कल्याण म्हणजे खऱ्या अर्थान गरिबा पर्यंत पावपाचे, आणि मदीं जे कोणी एजंट येतात, दलाली येतात, जे बडवे येतात, तांकां कापून वचपाचो हो आमचो धर्म म्हणून तुम्ही गरीब वचात, आमी तुमचे बरोबर फाटल्यान आसात। जे कोणी लोकांक लुटपाक पळयतात, सरकारा भितर रावतात, तांच्या विरोधांनी ते आवाज काडटात। जे लोकांनी सरकारा भितर रावन अशें कितें केल्लें आसा, कूटकारस्थां केल्ली आसात, जाच्यामुळे आमच्या सगळ्या लोकांक आणि जनतेक आणि गोंयच्या सरकाराक कलंक लागता, अशें कलंक मिटोवपाचें कार्य जे आयज करीत आसा। म्हणून तुम्ही म्हणटा, आमी सदांच म्हणटा की आमी तुमचे बरोबर आसतले। आमचे हो भाग मंत्र्यालागी मागता, आमचो हो भाग आसा तो साधारण 60 to 70% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एरिया, and the forest officers जे हांगा आसात ते एखाद्या गांवांत भितर आमकां खूब त्रास जातात। वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून आसा, ताची बाउंड्री अर्दो अदीक मतदारसंघ खावन गेल्ले आसा। थंय रस्तो घालतलो जर जायत, आमचे सेटलमेंट्स आसात ते पिळग्यांनी आसात, शेकड्यांनी वर्सांच्या पयलीं लोक रावताले। म्हणून आज कांय वर्सां पयलीं जेन्ना एक गव्हर्नर ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आयलो आणि तातूंत भितर
ताणे सगळी ती वायल्ड लायफ सँच्युरी नोटिफाय केली आणि त्या भागातील लोकांचे कांयच हाल जाल्ले आसात तांकां कसलो स्ट्रक्चर उबे करपाक मेळना दुसरे चले आसले जर जाय जाल्यार तांकां दुसरे घर बांदपाक मेळना रस्तो मेळना तांकां वीज पाणी व्हरतलो जर जाय लायन घालपाक मेळना अशे त्रासांत भितर आसा तुमचें लक्ष हे अत्यंत गरजेचें आसा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां पूर्ण खात्री आसा जे लोकां खातीर शक्य आसा कारण